जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, मिड डे मिलासावन आता चपाती गायब जावपाच्या वाटेर आहा. सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें म्हणटा चपाती परवडना. भुरगीं म्हणटा चपाती दिया, पाव भाजी दिया, पेज दिया, सोजी दिया, पायस दिया, उशल दिया, कितें पलवडटा ते दिया मिड डे मिलान. पण पांयां पडटा, पाल आनी जल्ले मात दिवं नाका, कारण ते आमच्या कवळ्या आरोग्याक परवडना अशी भुरगीं म्हणटा. महागठबंधन. आता महागठबंधनाचेर जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टराक विचारलें तेन्ना सीएमान एज युज्युअल महागठबंधन करपाक सोदप्यांची टिंगल उडयली. ताणे बाबड्यांनी करपाक लोकशाहीत निमणे वर्सां सत्तेची स्वप्नां पळयणारे असले बरे बरे शब्द काडटात. पण गठबंधन पॉलिटिकल एंटिटीचें जावन जायना, गठबंधन जनतेचें जावं जाय. आतां एक नवीन पक्ष येता, इंडिपेंडंटाचो पक्ष. हें बरें आसा, इंडिपेंडंटाचो पक्ष. त्यामुळे एका पक्षात भर पडत. पक्ष ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे पक्षच तो. त्यामुळे इंडिपेंडंट ऑफ इंडिपेंडंटी खंय वचपाक मोकळो, जाय ते उलोवपाक मोकळो, जाय ते करपाक मोकळो, जाय ती भुमिका घेवपाक मोकळो, जाय ताका जावं तेन्ना समर्थन दिवपाक मोकळो. इंडिपेंडंट पार्टी ऑफ इंडिपेंडन्स हें बरें जावं शकता. AICC सेक्रेटरी दिग्विजय सिंग गोंयान येवन गेलो पळय काँग्रेस पक्ष बळकट करपा खातीर, आनी मिटिंग्स घेतल्यो, लिडरांची कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडोवपाचो यत्न केलो. त्या खातीर तेणी सनी लिओनी घाबोवपाचें तेणी कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडोवपाचो यत्न केलो. पण त्या मिटिंगे उपरांत कितें जालें? वॉट हॅपन्ड आफ्टर दॅट मिटींग? कठीण बहुत है पत पण गटकी, गोरवा रस्त्यार बहुत है भटकी. बाबा, मीटिंग अजून चालू हा? बुफे केन्ना ओपन कोत्ताय? काँग्रेस पार्टी नीड्स अ लिफ्ट और I don't know, but I need a lift badly to go to ground floor. विश्वजीत पळ, लुईझीन येता. असो या वाटेन चल चल चल, पळ पळ पळ. आणि महागठबंधन म्हणजे कितें हे सुनील कवठणकरान कितल्या सोप्या आणि सुटसुटीत भाशेन सांगलें आसा. अरे केजीतल्या अद्या भुरग्याक आतां महागठबंधन म्हणजे कितें तें कळटलें. सपोज तुका एक एग्जांपल दिता. तूं सपोज खंयच्या चलयेच्या मोगान आसत, नाल्यार ते खंयच्या चलये कडेन लग्न जावपाचें खबर विचार करता. तूं ते चलयेच्या बापाय कडेन उलयतलो, नाल्यार तुजी फॅमिलीक सांगून चलयेच्या फॅमिलीक अप्रोच जातलो. तूं चलयेच्या बिल्डिंगे सकयल रावन चलयेक गाळयो मारचो ना त्या. ते कितें करता? हांकां केन्नाच अलायन्स करपाचें ना. हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला मनोहर पर्रीकारान, जे सेक्युलर एंटी बीजेपी वोट्स आसा ते फोडून उडोवपाचे आनी परत बीजेपीक सत्तेर हाडपाचे. म्हणून ते एंटायर फक्त हवा करता, एक भ्रम लोकांच्या मनात निर्माण करता आणि खंय तरी काँग्रेसीक करपाचें ना म्हणून आमी एकटे गेले. हे तांकां दाखोवपाचें. काँग्रेस कन्सिडर्स यू एज अ लवर बॉय बट अ राउडी लवर बॉय हू डजंट नो हाऊ टू टॉक टू द फादर ऑफ द गर्ल. राउडी लवर बॉय. रोहन भाई बरो आहा तसो. कॉमेडी बी करता, तांकां केन्नाच बडयना तो. काँग्रेस म्हणटा कित्याक करता ते महागठबंधन? काय जावपा ना. महागठबंधन ही आता सीएमा खातीर एक मातशी दोकेदुकी जाल्या तर एनसीपी आपलो फ्लोटीला व्हरून खंय लावया हें चिंतता. पण विजय, रोहन आनी नरेश एकठांय येतात पळय तेन्ना विश्वात्मा 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 त्रिदेव 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 जाता सामकें. जस्ट इमॅजिन. स्टार्ट करूया मरे आमी. कितें तें थर्ड फ्रंट स्टार्ट करूया काय म्हणटा? सुबोध केरकर आसा, रोहन आसा, नरेश सावळ आसा. नरेश सावळ मातसो फाटल्यान सगळ्याक बसला, सामको पयस पयस. थर्ड फ्रंटाचेर नरेश मात हाली फाटी सो जाता. विजय, हे डिफेन्स एक्सपो गोंयान जावपाक जाय. आनी डिफेन्स एक्सपोक गर्दी जावंक ना जाल्यार आमी आमच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक हाडचे पडटलेशें दिसता. कितें उलयता विजय तुवें? कितें उलयता तूं आयज? हें कित्याय कितें? अरे कित्याय उलयता? बरें विजय, तुका एक जोक सांगता. आतां इफ्फी चालू आहा न्ही सद्या. आतां इफ्फी आहा पळय ती चलयांक खातीर, गर्ल्स चलयांक खातीर इफ्फी कशी ती कितें म्हणटा? इफ्फी, ओ माय गॉड, नायस मुवीज, सेलिब्रिटीज, फूड एंड म्युजीक, सुपरस्टार्स, वर्ल्ड सिनेमा, मास्टर क्लास, नॉलेज. आनी चले आहा पळय चले, तांकां इफ्फी म्हणजे कितें जाणा? ते इफ्फी कडेन कशे पळयता चले? कसली चेडवां येतात रे इफ्फीक. शे
सॉलिड नेत्र सुख जातात आमगे आयशी. नाल्यार इफी म्हणून कितें पिकनीक ती, सॉरी शक्तिमान सॉरी. नाल्यार पसून आतां बीजेपीची पिकनीकूच चालू आहा तेंच्या वर्करांची. आमी काय ना न्हय, ते पार्ट्यो बिट्यो चालल्या ते पिकनीक करतात ती. हे FTIचो चेअरमॅन गजेंद्र चव्हाण पयलीं खंय तो हवस जवानी जंगल लव असल्या पिक्चरांनी काम करतालो आनी आतां इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीन पळय इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीन दामू असले मनशाक गजेंद्र चव्हाण म्हणतो नॅशनल लेवल दामू तो. गजेंद्र चव्हाण म्हणजे नॅशनल लेवल दामू. आनी कोण तो, कोण रे तो? आणि हे आमिर खानाचं स्टेटमेंट ऑन इनटॉलरन्स एंड अबाउट शिफ्टिंग टू अदर कंट्री कितलो हिट जालो न्ही. इट इज स्प्रेड, इट्स अ व्हायरस दॅट इज स्प्रेड एवरीवेअर. व्हायरस न्ही रे विजय, व्हायरस कितें व्हायरल जाला तो व्हायरस कितें व्हायरस. विजय गार्बेज, पेड्ड्यार जालेले रस्ते, भुटकी गोरवां, स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे डॉग्स, ट्रॅफिक कंजेशन्स, म्हारगाय, बुरश्यो दर्यावेळ्यो. आमी येणाऱ्या टुरिस्टांक कितें म्हूण सांगपाचें. दिस इज गोवा. ही वेळ येयली आमचेर आतां सद्या की दर्यावेळीची बद्दल ही वेळ येयली सांगपाची. Just imagine. पण एक दामू इज अनदर गजेंद्र चव्हाण म्हटलें पळय विजयान. दामूक मातसो व्हायरस घालचो म्हणलो, मातशें वारें घालया म्हणजे रे दामू कडेन मातशें उलोवया म्हणटा, उलोवचें पडटलें. दामू विजय कितें म्हणटा खबर आहा, तो म्हणटा की तूं खंय गोंयचो गजेंद्र चव्हाण अशें विजय म्हणटा. आतां हें कितें, आतां तूं हेजेर कांयच उलोवपा ना. तो खूब अजुनी भुरगो आसा. कोण विजय सरदेसाय आजून खूब भुरगो आसा. हे दामू आनी कितें फुडें उलय मरे. ताणें पयलीं खूब शिकचें आनी मागीर उलोवचें. गुड गोईंग दामू, व्हेरी गुड. फुडें उलय. विजयाक तूं आनीक कितें सांगपाक सोदता सांग. आनी ताका पळय जो कोण उलोवपाक पळय लायता पळय न्ही, त्या मनशा कडेन पयलीं ताणें शिकून घेवचें नाल्यार. तूं कितें म्हणटा विजयाक ही थर्ड फ्रंट करपाची बुद्धी दिगंबर दिता. शी दामू सामको पिक्चरांतलो विलन कसो आसलो मरे तूं. सद्या इफी पिक्चरां भरपूर पळयता कितें सारको. कानून समाज इंसाफ सब मेरी जेब में है, आज रात जश्न होगा, शराब बहेगी, शबाब नाचेगा. बरें हे थर्ड फ्रंट विजय काडपाक सोदता तेजेर तूं कितें म्हणटाय. ताका पयलीं कळपाक जाय. समजय मरे ताका दामू. जाचें खाता ताजी वाजवावी ताळी हें म्हाकाय मान्य आसा, पण कोणाचें खावन गेल्लो आसा ताच्या ताटान भितर हें करप आसता पळय न्ही, तेंय तितलेंच घातक आसा. हें तूं आतां कोणाक आनी कितें म्हणपाक सोदता पळय तें आमकां कांयच कळोंक ना. हांव तर क्लीन बोल्ड जाला आमगो डुप्लेसीस कसो. दामू कितें तुवें आतां म्हटलें पळय तें कितें एक्झॅक्टली आनी कितें. इतलें लायन पुरो. शाण्याक शब्दांचो मार खूब खूब. कांयच कळना रे बाबा. शी हो आतां कोणाचेर घसरलो. दामू आतां हो शाणो कोण. ओ कळ्ळें शाणो न्हू, देड शाणो. लास्ट एपिसोड पळयला तुवें म्हाजो जस्ट इमॅजिन. विजयाक परत मेळचो पडलो. विजय तुका दामू शाणो म्हणटा, पण लास्ट एपिसोडान तुवें कितें म्हटलेलें की तूं देड शाणो म्हणून. म्हटलेलें काय ना. दाखय रे परत प्ले कर. हांवूय बी देड शाणो, हांवूय बी देड शाणो, हांवूय बी देड शाणो. आतां हें कितें विजय. दामू म्हणटा की तूं शाणो, तूं म्हणटा आपूण देड शाणो. दामू विलन कसो आसता आनी तूं आमिर खानाची स्टायली मारता. इफीक भरपूर इफी का जादू चल गया विजय पे सारको. ओ तरी आयला. बरें विजय रिप्लाय टू दामूज एलिगेशन दॅट यू आर शाणो. तुम्ही जेन्ना म्हाका रिप्लाय मागल्या और माय रिएक्शन टू द एलिगेशन्स डन बाय. कट. अरुण जेटली कसो उलोवं नाका. कांयच कळना. आमच्या असल्याचे तगलेवरच्यान वयता सगळें. ESG चेअरमॅन दामू नायक. द डिफिटेड BJP कॅन्डिडेट दामू नायक. बरें बाबा ओके. ESG चेअरमॅन न्हू, डिफिटेड BJP फातोर्डा कॅन्डिडेट दामू नायक अशें म्हणया ओके. पण विजय तूं ताका आजुनूय डिफिटेड कॅन्डिडेट कित्याक म्हणटा. तो एक्सेप्ट करूंक शकना. आपूण स्वताच मानूंक शकना की आपूण इलेसावाक पडलो म्हणून. आतां 3 वर्सां जालीं. नो विजय नो. लेट मी करेक्ट यू. 3 वर्सां न्हू, ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जालीं फुडें. म्हाका मुख्यमंत्री सांगते भशेन ताका न्हीद पडना म्हणून. हें मात सारकें आहा.
ह्या दिसांनी दामूक झॅम पडना हें मात सारकें. आरे ESGचो चेअरमॅन जावप म्हणजे कितें फकाणां. इफ्फी बऱ्या भशेन जायसर न्हीद पडटली कशी रे. टेन्शनाचें काम. आतां सगळेच विष्णू वाघ न्ही न्हू सुशेगाद. विष्णू वाघ आलार्म लायलेली घडयाळ सुद्दां खंय 2-2 दिसांनी जीव सोडटा खंय. आरे आमी वाजत आसता तरी उठना अशें म्हणजे अशें कोण तरी सांगा. आतां विजय असेंब्ली इलेक्शनाक दामूक उडोवपाक तुवें 7 ते 8 कोटी मोडलेले तेन्ना आनी आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक तेजे पॅनल उडोवपाक तुवें 3 कितें तरी कोटी मोडले. पब्लिकाक सगळ्यांक खबर आहा. हें खरें? तूं म्हणटा पब्लिकाक हें सगळें खबर आसा? हें सगळ्यांक खबर आहा. दिगंबर तुजो खऱ्यांनीच घट फ्रेंड जाला. आनी म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. ओके फायन नो प्रॉब्लम. एक मात याद दवर, चर्चिल आलेमांव सदांच म्हणटा पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. Just imagine. मित्रांनो सध्या इंटॉलरन्स म्हणून कितें चल्ला पळय सगळो विशय वाद. आतां इंटॉलरन्स म्हणजे आपणाक खंयची गजाल आवडना तरी आसतना मागीर ती टॉलरेट करची पडली जाल्यार ताका मागीर इंटॉलरन्स म्हणटा. सारकें मरे. पण टॉलरेट करपाची म्हणजे मर्यादा कितली आसुये. आतां सहन करपाक मर्यादा आसा काय ना म्हणजे आमकां एक सरकारी अधिकारान ते दाखोवन दिलेलें एका सरकारी अधिकाऱ्यान की कितली मर्यादा टॉलरेट करपाची आनी इंटॉलरन्स दाखोवपाची. कितले तेजे फुड्यान कागाळी गरजे फुड्यान रावन बडबडत राव बॉल घाल पण मैं चुप रहूंगा, मैं टॉलरेट करूंगा, मैं मेरे काम में कॉन्सन्ट्रेशन करूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा. हांवें 8 दीस जाले तुज्या कडेन सॅलरी दिला. डेट दिवपाक तूं म्हाका केन्ना डेट दिता पार्टीक आपोवपाक तें म्हाका सांग. हॅलो सर. हॅलो सर तुमकां हांव कितें विचारता 8 दीस जाले तुमकां हांव आयज पेपर दिवन तुमी म्हाका टायम दिता काय ना डेट दिता काय ना पळय तो कितेंच उलोवपाक तयार ना. आनी आय होप म्हाजो एपिसोड तुमी एन्जॉय केलो आनी टॉलरेट बीन करूंक ना. मित्रांनो मेळुया फुडल्या आठवड्यान एका नव्या एपिसोडा बरोबर. तो मेरेन जस्ट इमॅजिन. Just imagine.